2027च्या विधानसभा वेंचणुके कशा परिस्थितीत एसटी आरक्षण मिळवूंक जाय म्हूण फुडाऱ्यांचे यत्न सुरू आसा। आज सभापती गणेश, मंत्री तवडकरा सयत गोविंद आणि हेर फुडारी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष तामुक मेळ्ळे। गृहमंत्र्या कडेन बसका आपोवची, विशय तडी लावचो म्हूण मागणी। गृहमंत्री अमित शहाजी मेळ्ळे, पण थोडोसो डिले जाल्लो आसा, त्यामुळे लोकांमध्ये एक विषय तर जातलो काय न जातलो हाजी चर्चा चालू आसा। आमकां खबर आसा ते विषय सोंपतलो म्हणटो, पण आज आमी आमच्या पार्टीच्या दृश्टीने विचार केलो जायत। आमचे अध्यक्ष हे सगळे हायर सेक्रेटरी म्हणून तांकां मेळिल्ले आसा आनी तांकांय निवेदन दिलें आसा अपॉइंटमेंट जी आसा ती बेगीन घेवची। आनी आज आमी आत्ताच मुख्यमंत्र्याक आमी आमचे सगळे लिडर मेळ्ळे, हांव मेळ्ळो किंवा जे स्पीकर मेळ्ळे, गोविंद मेळ्ळे, बाकी आमचे माजी आमदार वासुदेव वेंगणकर, अंतून बाब, सगळ्यांनी इतल्या खातीर आयले की जी अमित शहा बरोबर जी मिटींग जावपाक जाय, जे डायरेक्शन इलेक्शन कमिशनाक वचपाक जाय ते ताबडतोब जावचे आनी ती मिटींग फिक्स करची हें सांगपाक जाय। सीएमान कितें सांगलां? सीएमान कितें सांगलां? मिटींग केन्ना म्हणलें फिक्स करतले, 11 तारखेच्या पयलीं केन्नाय जावंक शकतली। मजगती मुख्यमंत्री आणि दामू म्हणटा बेगोबेग तट लावंक यत्न करता। एसटी आरक्षण जे आहा पळय न्ही, हें एकदां नोटिफिकेशन आनी इलेक्शन कमिशन हेंच्या कडल्यान ठरयतले। हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना, ते इलेक्शन कमिशन आनी हेजेर नोटिफिकेशनाचेर तेजेर सगळ्यांचेर डिपेंड। म्हाका आत्तां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंचे एसटीचे डेलिगेशन्स म्हाका येवन निवेदन दिवन गेले की तेजें जें नोटिफिकेशन्स उरलां तें काडपाक जाय। म्हजो आमचोय प्रयत्न आहा सरकारा कडल्यान की तें नोटिफिकेशन काडचें म्हणून येतलें 2 तारखेर। भारतीय जनता पार्टीची भुमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय तसो ठरावय जालो। ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो, जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची। त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी हांची भेट घेवप हें ठरलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नमस्कार, आयज सकाळी आरपोरा हांगासर पार्क रेगीस ह्या हॉटेलांत अनिकेत पाटील हो कर्नाटकांतलो हो पार्क रेगीस ह्या हॉटेलांत इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करतालो। काम करतना आयज सकाळी ताका इलेक्ट्रीक शॉक लागून मरण पावल्लें आसा। हेजी इन्फॉर्मेशन अंजुनचे पुलिसेक मेळटाच अंजुनचे पुलीस ऑन द स्पॉट पावले, पंचनामा बी केल्लो आसा। जी डेड बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ली आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ। काल मोर्ची बिचाचेर एक इन्सिडंट जालें। ह्या इन्सिडंटान दिल्लीचे एक टीम जे 20 जाणांचो टीम फिरपाक आयिल्ले आनी फिरपाक आयिल्ले आसतना तातूंतले 15 जण जे आसात बिचार स्विमींग करपा खातीर उतरले। तातूंतले जे 9 जण आसात खंय तरी वॉटराचे स्ट्रॉंग हे आसल्या कारणान ते खंय तरी भितर घुसपाटले आनी ते 9 जण खंय तरी पाण्यान बुडटा अशें दिसल्या उपरांत थंयसरले जे लायफ सेवर जे आसात आणि त्याचबरोबर हांगातले पुलीस जे आसात तांच्यांनी इमिडिएटली एक्शन घेवन 2 जेट घेवन तांच्यांनी जे 9 जणांक जे दिल्लीचे 9 यूथ आशिल्ले तांकां खंय तरी भायर हाडपाचो यत्न केले आनी सक्सेसफुली ते 9 जणांक खंय तरी जिवनदान दिल्लें अशें इन्फॉर्मेशन मेळटा। एकंदर जे दर्यादेगेर आतां सद्या पावसाचो सिजन सुरू जाल्या, पण खंय तरी हाय टायड असल्या कारणान खंय तरी वॉटराचे प्रमाण जे वॉटराचे स्ट्रॉंग वेव असल्या कारणान खंय तरी बुडपाची शक्यता आसता। काल जे 20 जाणांचो टीम गोंयान आयिल्लो आनी मोर्जी बिचाचेर न्हांवपाक गेले, तातूंतले 15 जण पाण्यान उतरिल्ले आनी तातूंतले 9 जण खंय तरी बुडपाचे स्थितीन आशिल्ले। थंय खंय तरी दृश्टीचे जे लायफ सेवर आसात तांच्यांनी एक 2 जेटी घेवन मागीर ते लायफ सेवर जेंचे जे आयटम आसात जे तेंचे इक्विपमेंट आसात तांच्यांनी सगळे यूज करून जे 9 जणांक तांच्यांनी वाचयल्ले आसात आनी तांकां परत सुखरूप तांचे डेस्टिनेशनाक ते गेल्ले आसात। एकंदर जे काल जो इन्सिडंट घडला मोर्जी हांगा हातूंत 9 जणांक दृश्टी आनी जे पोलीस आशिल्ले तांच्यांनी तांकां सेव केल्ल्याची इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। जशी ती सांगता म्हणजे हेल्थ ऑफिसर 9 केसीस एक्टीव आहा म्हणटा ती एज ऑफ डे, पूण आमकां ताजो डेटा बरो दिसना कित्याक खूब आमी सकयल जेन्ना वॉर्डान रावंड मारलेलो खूब जाणांक डेंगू जाल्ले आसा, डेंगू केसीस वाडत आसा आनी आमी सुद्दां एज अ म्युनिसिपालिटी सगळे कावन्सिलर की आमी सुद्दां ताका हेल्प करपाक तांकां सांगलां की जर कितें आसा फॉगिंग करपा आसा तें करतले खंय
आमची टीम आसा, म्युनिसिपालिटीची आसा, आमची पर्सनल आसा, ती आमी फॉगिंग करतात. पूण जे हेल्थाच्यान कितें जर अवेरनेस जाय ते करता, ते फॉगिंग करता. जाल्यार आमी एज अ कावन्सिलर सुद्दां थंय तांचे बरोबर रावन तांकां एरिया दाखोवन खंय लोकांकूय आमी अवेरनेस करपाची गरज आसा. ते करपाक आमी तयार आहा. पूण तांचो आमकां सपोर्ट मेळपाक जाय म्हणून आमी तांकां आयज मेळपाक आयले आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्या की आमी एक अवेरनेस कॅम्पूय करपाक जाता. सगळे जाण मेळून हो ड्रायव्ह करया. कारण पयर एक कडपावनार डेथ जाल्या, अशें जावचें न्ही आनी डेंग्यू केसीस कमी जावच्यो ह्या खातीर आमी प्रयत्न करुया म्हणून सांगता. अजून पोंडा म्युन्सिपाल्टीन जरी केसीस चड ना कंपेरिटिवली तितल्यो दत्तगड आनी बाकीचे कडेन, कारण हांकां ही सगळो टोटल पोंडा तालुका लागता. तरी तांकां सांगलें की हे जावच्या पयलीं प्रिव्हेंटीव मेजर्स तुमी घेया सो दॅट केसीस जावपाना. सो हांगा जावना म्हणून हांगा तुमी ते फॉगिंग जावं आनी कितें स्प्रेईंग आसा तें करिनासतना रावं नाका. ते तुमी हांगा अजुनूय केसीस तितल्यो ना जाल्यार सुद्दां तुमी चालू दवरा सो दॅट केसीस वाडपाना, केसीस जावपाना. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मंगेश गेल्ले कडेन एक व्हडली घोशणा केल्या. भारतरत्न लता मंगेशकर आनी आशा भोसले हांच्या नांवान मंगेशेक खंय स्टॅम्प म्युझियम उबारतले. तांच्यांनी गोंयचें नांव खंय जगभर पावयलां. तांची लेगसी मुखार व्हरूंक सरकाराचो यत्न. We need to add some certain amenities and things for the tourists who are coming here. ताच्या खातीर एक म्हणल्यार आमचो गोंयचोच एक दोतोर हू इज इन टू दीस स्टॅम्प म्युझियम बाकी तांचो प्रस्ताव आशिल्लो. तो मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी उलयल्या. तांचे एप्रुवल घेवन तांकां तो जागो दिलो जाल्यार दे वील बिल्ड अप द वन एंड ओनली स्टॅम्प म्युझियम. हे स्टॅम्प म्युझियम लोकांक आवड खूब आसा येवपाक. तांचे कडेन प्रोडक्ट आसा, गोंयकारां कडेन प्रोडक्ट आसा, तो दाखोवपाची तांकां संदी मेळटा जाल्यार ट्युरिस्टांक एक जागो मेळटा. सिमिलरली लता मंगेशकर ह्या गांवची आनी लता मंगेशकराक मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी डिसायडेड टू इयरमार्क अ पर्टिक्युलर एरिया की ताज्या मेमरीन हांगा एक अशें स्थान डेव्हलप जावपाक जाय जे लता मंगेशकराच्या मेमरीन आसपाक जाय म्हणून. आतां लता मंगेशकर ना, आशा भोसले ना आनी ताजे खातीर ती स्वर्गीय जाल्ल्या खातीर तांचेर विचार करून योग्य तो कन्सल्टंट एक बरो प्रेजेंटेशन करून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी वी वील पे अवर ट्रिब्यूट्स टू द नायटिंगेल ऑफ द वर्ल्ड म्हणपी हांव लता मंगेशकर तशीच आशा भोसले आनी तांच्या स्मरणान कितें आमकां करूंक मेळटा ज्या यादींतल्यान तांचे ती मंगेशी गांवची आमची गोंयकार ज्यांनी हू मेड देमसेल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एज प्रायड ऑफ गोवा एंड प्रायड ऑफ इंडिया तांकां म्हाका दिसता योग्य आमी एक पर्यटन तर्फे वी वील क्रिएट अ टुरिस्टीक स्पॉट. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पावस तोंडार पावलो आनी गोंयभर रस्ते पिड्ड्यार. PWD आनी वीज खात्यान फोडून दवरिल्ले रस्ते आसात तशेंच पर्वरे आनी म्हापशेच्या रस्त्यांच्या स्थिती विशीं मंत्री दिगंबर कामत आनी मुख्यमंत्र्याकूय सांगून जालें पूण खंयचे कडेन कांय ना म्हणून मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. ऐकात. The last couple of months, even after sanctions of all the roads, I am on record saying that PWD चे काम सुरू जावच्या पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्ते वाट लायले बिकॉज ऑफ अनऑर्गनायज्ड वर्क. ताज्या मागीर जेन्ना सीएमा कडेन उलयलें जॉयंट मिटींग जाली जबाबदारी PWDन घेतली रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स. वॉर आसा आमी समजूंक शकता. कमी टँकर आसा, क्रूड पावना, हें सांगना, हे थोड्यो काणयो लिमीट आसपाक. जेन्ना रस्ते जावपाक जाय सगळ्या कडेन जेन्ना रस्ते जाता थोड्याच मतदारसंघांनी ते कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते करूंक पावना जाल्यार दे हॅव टू बी फिक्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हांव हांगा PCE कडेन उलोवन थकलो, मिनिस्टरा कडेन उलयलो, सीएमा कडेन उलयला. And I expect that some coordination is being done and directions be given for the things to be done. At the last 15 days I have been following up so that roads are having a solution to this particular problem. And the casual approach sometimes hits की हांकां खरेंच पडला रस्ते करपाचे काय ना. रस्त्याची कामां जावंक नाशिल्ल्यान म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजानूय तिडक उक्तायले. रस्ते आमचे खणलेले आसले ते रिइन्स्टेट करपा खातीर 2022 कामां सुरू जाल्ली ती 2-3 कडेन मेजर कडेन आमी रिइन्स्टेटमेंट केल्ले. पण मेजर कमर्शियल एरिया जो आसलो पळय म्हापशान तो खंय तरी फाटीं उरलो. देर आर स्टील 40% ऑफ वर्क्स दॅट आर स्टील पेंडींग. वर्क ऑर्डरी जी दिल्यात ती निमणे वक्तार दिलेले आसा. कामां आमी पुट अप करता. 5 वर्सां आतां आमदार जावन आसा आमी. 5 वर्सां कंटिन्युअसली कामां करता. एक एप्रुवल घेवपा खातीर एक ऑलमोस्ट 1 ते 12 म्हयने लागता, 12 ते 15 म्हयने लागता. खंय तरी दे सिम्स टू बी सम डिले आनी जशें 1.5 वर्स जर आमी पळोवपाक गेल्यार खरें म्हटल्यार इट इज व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग टू मेक टू वर्क वीथ दीस डिपार्टमेंट.
दुसरे वटेन डांबरूच नाशिल्ल्यान रस्ते हॉटमिक्स करपाक कळाव जाल्ल्याचे कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. सांगू सोदता की आमी ज्या प्रमाणे आमचे ऑनरेबल CM आनी PWD मिनिस्टर आमकां एन्शुरन्स दिल्लें की आमकां रेट वाडीव रेट दितलो, जो आसपाल्टा डिफरन्स आहा तो दितलो आनी त्या प्रमाणे फायल मुवमेंट जाली. आसपाल्टा हेका लागून आमचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी नेक्स्ट एक आमी स्टार्ट केल्ली. नेक्स्ट स्टेशन जेन्ना CMान आनी आमकां इन्शुरन्स दिल्लें तें आसा आमी नेक्स्ट स्टार्ट केल्लें सगळ्याक ऑल गोवा. आनी आतां प्रॉब्लेम मदें स्टार्ट जालो कितें आसपाल्टाचो. आसपाल्ट मेळपाक बरो डिफिकल्ट जाला कित्याक आसपाल्टी ग्रेड मेळना जी आमकां BG 30 किंवा 40 जाय ती ग्रेड मेळना. म्हणून आसपाल्ट 10-15 दिसां खूब स्लो म्हळ्यार खूब स्लो. 3 दिसां 4 दिसां एक टँकर मेळटा. म्हणून आसपाल्टा लागून काम डिले जालें आसा कोणाची जाला ती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सोमारात दिल्ली गेल्ले. दिल्ली वारीविषयी मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया. प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो. पार्टी ऑफिसान ताची पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली. हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजीक मेळ्ळो. वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले. ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली. डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट. सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो. गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले. अप्रॉक्सिमेटली 250 crores रुपीज जे सँक्शन जाल्ले अंजुना डॅम आनी रिनोवेशन्स ताजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना. प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तोय धाडटा. त्याच्या खातीर सुरू आसा आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पळय तोय आमी ताजो DPR आनी हेचे रेडी करपाक घेतला. इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट करपाचे ताज्या संदर्भातूय डिस्कशन ताच्या कडेन आशिल्लें. ST आरक्षण दिवपा विशीं खंय उलोवणी सुरू आसा. सीएम ST रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन प्रेझेंट सुरू आसा. तांची खूब डिमांड आसा सुरू आसा कंटिन्युअसली. मजगती मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री कितें सांगता आयकात. आणि MT अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता. आतां एक खाली आनी ती 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना. पूण डिस्कशन जालां CM हाजेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमदार फुटून दुसऱ्या पक्षात वचप हे काँग्रेसीक नवें ना. 3 फावट काँग्रेस उमेदवारीचेर वेंचून आयिल्ले आमदार दुसऱ्या पक्षांत गेले. इतिहासांतल्यो घडणुको परत जायत म्हूण मतदारांक दुबाव. तातूंत नवो प्रदेशाध्यक्ष गिरीशान सोमारा केल्लें उलवप पळयात. आमदार डिफेक्टरांक आमची पार्टीन ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलो आसा. देर इज एनी चेंज इन दॅट डिसिजन दॅट पार्टी हायकमांड एज वेल एज पार्टी इज अवर हायेस्ट बॉडी दॅट इज एक्झिक्युटिव्ह कमिटी वील टेक अप. डिफेक्टर्सांक काँग्रेसीत परत एंट्री ना म्हणून 2022 डिफेक्शना उपरांत निर्णय घेतिल्लो. आतां गिरीश सांगता ते विशीं केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेतले खंय. ह्या विधाना उपरांत काँग्रेस परत डिफेक्टर्सांक लागीं करता काय असोय प्रस्न उप्रासिल्लो. मात गिरीशान स्पश्टीकरण दिलां. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन 2022 ठामपणे निर्णय घेतलेलो आनी तो निर्णय आमचो तेन्नाचो अध्यक्ष राहुल गांधीन फुल्ली बॅक केल्लो आनी ताणें स्वता अनावन्स केल्लें की गोंयांक हेजे फुडें जे कोण डिफेक्टर आसतले तांकां आमी केन्नाच रिनॉमिनेट करचे ना, तांकां पक्षांत प्रवेश करून घेवचे ना, तांकां तिकेट दिवची ना म्हणून. आनी एक लोकां भितर दुबाव आसा की आमी कदाचित तांकां परत घेतले काय म्हणून. आमी जो निर्णय घेतलेलो हो लोकांचो घेतलेलो निर्णय तो आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आनी ह्या निर्णया भितर कसोच बदल जावचो ना. आनी तो निर्णय सामके ते गोंयचे लोक त्या निर्णयाक सारके इमोशनली कनेक्ट आसात. सो हांव ह्या वेळार आश्वासन दिवपाक सोदतां की खंयच्याच डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयच्याच परिस्थितींत ना पक्षांत प्रवेश जातलो ना ताका तिकेट दिली वतली. मजगती काँग्रेस कशे भशेन 21 आमदार वेंचून हाडटले. सत्ता आयली की डिफेक्शन ना अशें गिरीश प्रदेशाध्यक्षाचो ताबो घेतना उलयल्लो. कशा भशेन हांव वर्ड यूज करता कशा भशेन बाय हूक ऑर अ क्रूक तूं कशें पॉलिटिक्स करता कितें करता हें नाका पूण 21 नंबर क्रॉस करप 21 नंबर क्रॉस करप 21 नंबर आमी ज्या दिसा क्रॉस जातले कोणाकूच धमक जावपाना पक्ष सोडून वचपाक. जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार ज्या पयशांच्या नांवार आनी कोणाच्या नांवार जे हे वयता तेजेर कंप्लीट बंदी आसतली.
15 वर्सां नंतर एक बदल जो गोंयांक जाय तो बरो बदल आमी दिवपाची पूर्ण प्रयत्न गोंयकारांक करतले. आता ही विधानां पळयत जाल्यार काँग्रेस निश्ठावंत आमदार आनी उरिल्ले नवे चेहरे घेवन मुखार वचूंक सत्ता स्थापन करतले काय असोय प्रस्न उपरासता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खारेवाडो जेटीवेल्यान नुस्तें मारपाक दर्यांत गेल्ल्या मंजुनाथ हरिकांत ह्या बोट धन्याची कूड 2 दिसां पयलीं जुवारी न्हंयत सापडिल्ली. बोटीचेर काम करपी कामगारांनी ताचो कांटो काडिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो. आता ह्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद जाल्ल्यान पुलीस ते दिश्टीन तपास करतले. जे लोक सांगताले की खंय तरी जे बोटीचो मालक आसा ताजे मर्डर जाला हे आतां कन्फर्म जाल्लें आसा. काल राती मेरेन ताजो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जालो आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान ताजे खंय तरी तकलेक मार आशिल्ल्याचें कळून आयलें. पूण तरी पण कॉज ऑफ डेथ कळूंक नाशिल्ली. पूण आयज आमकां खबर कळून येता फ्रॉम अननॅचरल डेथ टू अ मर्डर केस आक्षी पुलीस स्टेशनाचेर फायनली हे मंजुनाथ हरिकांताचो मर्डर केस रजिस्टर केल्लो आसा. आनी खंय तरी आतां एक इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हाजो एक वेगळो मोड चालू जाल्लो आसा. खंय तरी आतां हे लेबरर जे बरोबर गेल्ले झारखंडचे ओडिसाचे जे मनीस ताजे बरोबर गेल्ले ताचो आतां तपास चालू जातलो. बोटीचेर हांगा येवन खाड्यावाड्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. हो जो मर्डर जाल्लो आसा हो पयशा खातीर जाल्लो आसा काय म्हूण हांगा सद्याक दुबाव मारता. कित्याक प्रत्येक फावट जेन्ना तो भायर वतालो जावं खंय भोंवतालो ताच्या बॉल्सान सदांच 50 ते 70 हजार एट एनी गिवन टायम ताच्या बॉल्सान आसताले. आनी आतां अशें दिसून येता की खंय तरी भायर दर्यान गेल्ले कडेन खंय तरी हे मायग्रंट लेबर जे आसा जे ओरिसाचे जावं झारखंडचे जे ताजे बरोबर गेल्ले एखादी ताजे पयशां खातीर ताका मारला आसतलो आनी ताजे पयशे घेवन जेन्ना हांगा ती बोट नांगर लायली आनी हांगच्यान ते जेन्ना फुजो जाल्या ताजे बरोबर हरिकांताचे पयशे घेवन ते ना जाल्या अशें हांगा लोक सद्याक तरी उलयता. खारेवाड्याचे हे बेल्टाचे सगळे बोट ओनर एकूच काणी सांगता की बरो मनीस आयज मरण पाविल्लो आसा आनी एकाची ताजी इतलीच चूक आशिल्ली की तो आपले पयशे सदांच आपल्या बॉसान घेवन भोंवतालो. आनी आतां पळोवचें पडटलें की हे जे लेबर ताजे बरोबर गेल्ले सदांच पुलीस म्हणटा की केन्नाय काम करतना एक लेबर टेनंट व्हेरिफिकेशन जावंक जाय. टेनंट व्हेरिफिकेशन जाल्लें काय ना खबर ना. हे जे लेबर आयज भायर सरले तांचें जरी व्हेरिफिकेशन जाल्या जाल्यार एखादी हे मंजुनाथ हरिकांताक जस्टीस मेळूंक शकता. कांपाल तळ्यात मेल्ले नुस्तें सापडले. हे नुस्तें कशें मेले तें मात कळपाक शकलें ना. 2 म्हयन्यां पयलीं मळ्यातल्या तळ्यात अशेंच नुस्तें मेल्लें. हांव सद्या आसा कांपाल लेक व्यू कडेन. तुवें पळयल्लें की मळ्यान थंयसर तळयेन मेल्लेलें नुस्तें मेळ्ळेलें. आतां हांव सद्या आसा कांपाल लेक व्यू हांगा सुद्दां नुस्तें थोडें मेळ्ळेलें आसा. कालापी तोणक अशें तरेन नुस्तें मेळ्ळेलें आसा. तें कोण उडयता काय दवरता काय कशें येता नुस्तें कोणाक खबर ना. आनी इन्क्वायरी सुद्दां कोण सारकी करिना. ते कशें तरेन नुस्तें हांगा मरता कित्याक लागून मरता. हांव तुळशीचारी प्रुडंट मिडिया खातीर. व्होल्टेज फ्लक्च्युएशनाक लागून शिवोले मतदारसंघात फाटले कांय म्हयन्यासावन लायटीच्यो आपालिपा. बेजारिल्ल्या लोकांनी पयलीं म्हापशा वचून वीज अभियंत्याक घेराव घालो. उपरांत पणजे विद्युत भवनात येवन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. लायटीच्या प्रस्नाचो सुटावो जाय मेरेन नव्या मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवची न्ही म्हणून लोकांची मागणी. एका सिंगल ईक आज 3 चार्ज दिवन दवरलेले आसात. खंय तरी हो सरकाराचो आनी पावर डिपार्टमेंटाचो पूर्णपणे फेलियर आसा. आज व्हडल्यो गोष्टी हो सरकार उलयता पूण ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा लोकांचे उदक लायट आनी रस्ते ह्यो दिवपाक आज ते खंय तरी सक्षम ना. 1.5 वर्स पयलीं शिवोलच्या आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटांनी तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन दिल्लें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक की पावर आउटेज तेंच्यांनी अजून पर्यंत करेक्टीव मेजर्स घेवंक ना. म्हापशान ऑलमोस्ट आतां 3 म्हयने जाले कंटिन्युअसली दनपारां आनी रातची लायट अर्देवर वरभर वचत आसता. हे सगळेचेर सोल्युशन काडपाच्या खातीर ते सांगता अमकें तेंच्यांनी प्रोविजन केल्या आनी प्रोसेस चालू आहा. म्हाजें एकूच म्हणणें की जर तुमचे अपग्रेडेशनाचे प्रोसेस चालू आहा तो पर्यंत तुमी न्यू प्रोजेक्टाक जे 20 फ्लॅटा वयर जावं 10 फ्लॅटा वयर जे प्रोजेक्ट आसा जावं विला प्रोजेक्ट आसा थंय तेंच्यांनी परमिशन तो पर्यंत ग्रांट करची न्हू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांच्या नाझरी रिसॉर्टाचो काय भाग पाडलो. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण ही कारवाय केली. जेन्ना हे स्ट्रक्चर बांदिल्ले तेन्ना हे इनलिगली असले. CRZ हेजे वायलेशन जाल्ले आनी 2011 जेन्ना CRZाचो प्लॅन चेंज जालो तेन्ना त्या प्लॅनान हेजेर वायलेशन जावंक नासलें. पूण जेन्ना बांदिल्लें तेन्ना ह्या हेजेर
कोर्टान केस चालू आसा. ही खूप पयलींची केस आणि तेन्ना कोर्टान आदेश दिल्लो की हे आसा स्ट्रक्चर आहा ते डिमोलिश करचे आणि 2011 जेन्ना प्लॅन येयल्लो PZM तेन्ना हे स्ट्रक्चर सारकें आसा अशें. पूण आतां जस्ट पयलींची जी कोर्ट ऑर्डर आसा ती सॅटिस्फाय करपा खातीर मायकल लोबोट हेणे हे स्ट्रक्चर आहा ते डिमोलिश करपाच्या कामांत घेतिल्ले आसा आणि हे फूल स्ट्रक्चर डिमोलिश करून तो परतूय थंय स्ट्रक्चर बांदतलो. हे स्ट्रक्चर डिमोलिश करता फक्त कोर्टाची ऑर्डर आसली पयली जी कोर्टाची ऑर्डर आसली ती फॉलो करपा खातीर हे स्ट्रक्चर आहा ते उल्लंघन केल्ले आहा म्हणून जे हे आसा स्ट्रक्चर ती सॅटिस्फाय करपा खातीर हे डिमोलिशन चालू आसा. मायकल लोबो परतूय थंय स्ट्रक्चर बांदतलो अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर. सडा वास्कोच्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन रावपी 350 परस चड फामिलींक आता मालकी हक्क मेळटलो. एका म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या फामिलींक तांच्या घराचो कायदेशीर हक्क मेळटलो अशी माहिती आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. हांव आयज मुरमागोवा आमचो आमदार म्हाजो मित्र बाब संकल्प आमोणकर आनी आमी दोगांय हांगा येयल्ले. तेणी एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली जी आमची GRB कॉलनी आनी तारीवाडो हेजे बद्दल तेंची घरां म्हाज्या घराच्या स्किमीच्या वयल्यान आमी तेंची घरां तेंच्या नांवार करपाक लागून आयज मुद्दम करून आमची GRBची टीम आमचो मेंबर सेक्रेटरी कास्करय आमचे बरोबर आसा, बाकीचे सगळे टीम आसा. आमी आमदारान सांगलेल्या प्रमाणे आयज येयल्ले आनी मोठ्या संख्येन हांगासर ते लोकूय हांगा आसलेले जेणे करून तेंचे ते आमचे GRB कॉलनीन फ्लॅट आसा, तारीवाड्यार घरां आसा तेंच्या बद्दल आमी विचार जो केलो. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून चर्चाय केल्ली आसा. ह्या म्हयन्यान आमी तेंची जी पळय घरां कितें आसा ती सगळीं नांवार करपाक लागून आमी आज हांगा येयल्ले. तांकां सांगपाक येयल्ले जेणी कोणी फॉर्मां भरलेलीं ना तीं फॉर्मां आमी आमची टीम आतां आमची गव्हर्मेंटाची टीमूय बसलेली आसा ते फॉर्मां फील करून घेता. तेंचे कडेन फॉर्माय आमी घेता जेणे करून तेंचो म्हाजें घर ह्या स्किमी वयल्यान तेंचें घर तांकां मेळचें. ताका लागून आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन करता. हांव आनी म्हजो मित्र बाब संकल्प आमी सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन तेंची जी पळय कितें मागणी आसलेली जी 25 वर्सांची जें पळय तेंचें कितें विजन आसलें जी घरां तेंच्या नांवार जालीं ना ती आमी आयज करपाक लागून फुडें सरलेले आसा. आयज खंय तरी एक रिलीफ मेळ्ळें आसा म्हाका, कित्याक जे उतार आमी आमच्या GRB कॉलनीच्या लोकांक तशेंच आमच्या तारीवाड्याच्या लोकांक जे आमी उतार दिल्लेले की बाबा ही घरां जी आसा ती तुमच्या नांवार आमी करून दितले म्हणून. आनी आयज जे इम्पॉसिबल जे काम आसलेले कित्याक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी सादेपणी आमच्या लोकांच्या नांवार करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. बट आयज खंय तरी आमी जो एक पावल फुडें मारून आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो चेअरमॅन रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो म्हाजो मित्र बाब राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी दोगांयनी मेळून जो म्हाका आदार केलो, सपोर्ट केलो, हे सपोर्टाक लागून आयज खंय तरी आमची जी गोल आसली ती आमी अचीव करूंक शिकली. आनी ही घरां जी आसा आयज GRB आनी तारीवाड्याची ही आयज तेंच्या नांवार जाता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा सांजे 4:45 सुमार आजिलूतली लायट गेल्ली. लायट गेल्ल्यान दोतोर धरून हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांची पळापळ जाली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हॉस्पिटलांतली महत्वाची वैजकी उपकरणां बंद पडिल्ली. हॉस्पिटलाच्या बॅकअप जनरेटरांतूय त्याच वेळार इबाड जाल्ल्यान दुयेंतींक सुमार 4 वरां गरमेन रावचें पडलें. ह्या प्रकारा विशीं हॉस्पिटलाची मेडिकल सुप्रिटेंडंट वर्षा मुंज कितें सांगता ते आयकात. Actually PWD was working up with our LT panel, but during that there was some procedure, something went wrong over there, and their LT panel became faulty. Though we had a DG, but those were connected to each other only, and since there were sparks they were not able to manually even start up the DG, because of which they had to call their contractors who can deal with it. But that also took time, and they took a lot of time especially to find out what exactly the fault is and fix it. Our emergency departments, wherever they had their indigenous UPSs, they were running, but other part of the hospital went into blackout, so it was quite not a very good incidence for the people, especially in this scorching heat.
After that, now again they are taking up the preventive maintenance, PWD as well as our maintenance and electricity department. So they have agreed, they will be submitting me their reports also, and we see to it that such incidents don't repeat. लोक कितली वीज वापरतात, वीज खात्याक कितली गरज आसा, त्या भायर वोल्टेज आनी हेर माहिती जाणून घेवपा खातीर स्मार्ट मिटर बऱ्याक पडटलो. एका क्लिकाचेर सगळी माहिती मोबायल ॲपाचेर मेळटली. वीज खात्याची स्वताची IT टीम हो ॲप हाताळटली. ॲपाची चाचणी जायना फुडें येता त्या 10 दिसां भितर तो लोकां खातीर उपलब्ध जातलो. But this app here, smart meter app, is like an RTI. It shows you when your spike is there. If the voltage was 440, if 2 days if you don't have, you have to pay compensation. That is good for you. And all the things, whatever is there, you'll get it on your app itself. Everything. It is the latest technology. Everything. App crash now. It all depends on the cyber securities and the other norms which are involved. So this is a very professionally handled project. Each and everything that we are going to do is all professionally handled. So this app has been done taking into consideration all this. There will be no crash of the app. There will be no sorts of any violations of any cyber security norms. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. आज हांव तुमच्या मुखार आयलां ही खोशयेची गजाल सांगपाक की हांवें डिरेक्ट केल्ली डॉक्युमेंटरी वाई हाका न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 ह्या न्यूयॉर्क अमेरिकेन जावपी फिल्म फेस्टिवलान बेस्ट डॉक्युमेंटरी शॉर्ट कॅटेगरीन अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे ह्या फिल्माचे जे प्रोडक्शन आसा तें फिल्ममेकर भरत बाला आनी स्टुडिओ व्हर्च्युअल भारत मुंबय हांणी केल्लें आसा. ही काणी आसा 4 सिंगर्सांची जी गुजराताच्या कच्छ ह्या एरियेन आसात. ह्या सिंगर्सान एक म्युजीक फॉर्म आसा वाई म्हणून, जे हे 4 निमणे सिंगर गावपाक शकता. सो ही संस्कृती कशी राखून दवरप आनी ही संस्कृती गाण्याची संस्कृती नेक्स्ट जनरेशना कडेन कशी पास ऑन करप हाजी ही काणी आसा. सो तशेंच इंडियेनूय दिल्ली हांगा हाजी स्क्रिनींग पयलीं जालां आनी मोरोक्को ह्या गांवांनूय ह्या फिल्माचें फिल्म प्रदर्शीत जालां. लायक आमी हे फिल्म तुमच्या मुखार दवरतले हाजी म्हाका अपेक्षा आसा आनी तें तुमकां आवडटलें ही म्हाका अपेक्षा आसा.